व्हॉट्सॲप हांवें धाडून दिल्या. हांवें एक एक्सप्लेनेशन मागला. परत सांगता मिडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडल्यान जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हाका बी त्यांनी रिपोर्ट घालूंक ना. आयज आतां नोट घातल्यान मिटींग आपयल्या आनी तो रिपोर्ट मागीर हांव मुख्यमंत्री कडेन हांव सबमीट करतलो की हें कितें चल्लां आनी कितें जालां त्या झून कितें तरी तें डिजीज कितें तरी जाल्लें आनी तें एवियन कितें तरी आय एम नॉट एबल टू गेट द नेम ऑफ हँड बट वी हॅव टोल्ड द डिपार्टमेंट ऑल्सो हॅज टू बी विजिलंट. ऑफिसर्स आर नॉट हियर ऑन अ हॉलिडे. Whichever officer is not reported to me, I will see that the recommendation and for strict action, I will send a note to the Honorable Chief Minister so that he can accordingly take action. Department has to be vigilant. I am the Minister for Forest. म्हाकाच फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून तुम्ही जर सांगून ना ऑटोमॅटिकली आपले ओन झू बंद करून दवरल्यार कोणाकूच खबर ना झू भितर कितें चल्लां तें. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज माय डिपार्टमेंट, my responsibility, and I am taking a review meeting on this today itself. That CM is handling. Yeah. One person should talk on it. That is the Chief Minister. He is handling the issue. As a minister, whatever my input I will give him. It is he who has to address the issue in the method best in the interest of the state. माझे मत कितें आहा तें हांव तुका मिडियाक सांगूंक शकना. मुख्यमंत्री वेगवेगळे एंगल्स आहा तेका. मुख्यमंत्री योग्य तें उत्तर तें मुख्यमंत्री दितले. हांव उत्तर तेजेर दिवंक शकना कित्याक तो म्हाका तो मॅन्डेट बी ना उलोवपाक आनी मिडियाक सांगूंक बी शकना. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा आमी सगळी कडेन आम्ही आमचे डिपार्टमेंट्स ॲक्टिवेट केला. आता तुम्ही का सांगले की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे ऑफिसरान म्हाका इन्फॉर्म करूं ना तेजे एक्शन जातले. त्याच बरोबर रेस्टॉरंट तुमी च्या बी पिवपाक वयता प्लस तुमी सगळे मिडिया तुमचे सगळ्यांचे रेजिस्ट्रेशन आमी मागूंक लायल्या. एक्झिक्युटीव कॅम्प्स आनी एक्झिक्युटीव चॅकअप्स प्रत्येक मिडियाचे आनी तुमचे फॅमिलीक एक वेगळे तरेन कित्याक तुमी धडपडटात तुमी तुमचें काम करता तुमचेर बी लक्ष सरकाराचें आसपाक जाय म्हणून हांवें मिडियाचेर एक वेगळे तरेचें कवच आमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें करलो. हेजो अर्थ ना की तुमकां आमी आरोग्य कवच दिता म्हणून तुमी बरे आहा कितें आहा तें पब्लिसायज करपाक जाय. सरकाराचें खंय चुकता तें बी हायलायट करपाक जाय. सरकाराचें नियंत्रण जे गोश्टी घडटा ते आमचे लक्षान येना ते बी तुमी आयडेंटिफाय करून आमकां दिवंक जाय. हेंच हांव तुमकां सांगूं शकता. ओके, थँक्यू.